नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचले बापू यांनी पुताक दुबावीत पत्तरीन मरण. बापायन पयलो घेतलो पुताचो जीव, उपरांत सोंपयलो आपलो जीव. पुलीस करतात फुडलो तपास. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर जारी जाल्ले आचारसंहिते खातीर विधानसभा अधिवेशन सोंपयले बेगीन. सरकारान पुराय अर्थसंकल्पाक दिली मान्यताय. खाजगी विधिमंडळ थारावा वेळार विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांचो बोवाळ. सभापतीन सगळ्या विरोधकांक काडले सभाघरा भायर. मात भितरूच रावन अर्थसंकल्पाचेर विजयान केलो विरोध. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर केतन भाटीकाराचें नांव धाडलां काँग्रेसीच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराची माहिती. वागातोर ड्रीम बीचाचेर ऑलिव्ह रिडले कासवाक तांतयां घालपाक जावपी अडचणीची गोंय उच्च न्यायालयान घेतली दखल. केंद्रीय पर्यावरण, रान, हवामान बदल मंत्रालयाक नोटीस केल्यात जारी. म्हापशेच्या पेट्रोल पंपा लागसार आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक लागलो उजो पालोवपी दळान उजो हाडलो नियंत्रणात. आता खबरो विस्तारान. फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता जारी जाल्ल्यान विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमारा 7व्या दिसा सोंपयले. सरकारान पुराय अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिली. विरोधकांची लेखानुदाची मागणी न्हयकारली. फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा आनी ताचो निकाल 4 मेक. हे फाटभुंयेर दक्षिण गोंयांत आयतारच्यान आचारसंहिता लागू जाल्ली. अर्थसंकल्प अधिवेशन चालू आशिल्ले. आचारसंहिता लागू केल्ल्यान मंत्र्यांक मागण्यांचेर उलोवपाक मेळचें ना. ताका लागून पुराय अर्थसंकल्पाक मंजुरी दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतलो. हे विशयाचेर विधानसभेत बरोच बोवाळ जालो. राज्याचो 79% अर्थसंकल्प म्हळ्यार 23,868 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प चर्चे बगर पास करपाची गोंय विधानसभेतली ही पयली घडणूक. हो प्रकार लोकशाये खातीर घातक थारूं येता अशें विजय उलयलो. जाल्यार चर्चे बगर अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवची पडटा हे खातीर आपूण खंत उक्तायता. फोंड्या पोटवेंचणुके उपरांत नगरपालिकांची वेंचणूक जातली. अंदूचे वर्स वेंचणूक वर्सा आशिल्ल्यान पुराय अर्थसंकल्प संमत करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 30,194 कोटीचे बजेट फक्त ग्रांट 79% ग्रांट डिमांड जे आहा ते डिस्कशनाचे शिवाय पास केल्ले आहा. म्हणल्यार 23,868 crores विदाउट डिस्कशन. म्हाका दिसता सुदीन ढवळीकरान 27 वर्सांनी अशें पळोवंक नासतलें. थोडी अकाउंटेबिलिटी दवरात, वोट ऑन अकाउंट करा, बजेट फुल पास करूं नाकात. हांवूय बी आतां ओपोजिशनान आसा आनी तुमी वोट ऑन अकाउंटर आयकता जाल्यार हांव हांगा बसता, ना जाल्यार म्हाकाय तांचे बरोबर वॉकआउट करचो पडटलो. कित्याक तुमी फुल बजेट पास करता तातूंत हांव ओपोज आहा. हे बजेट सेशन आणि हे बजेट सेशन असल्या कारणान जर आम्ही डिमांड पास करतले आसत जाल्यार प्रत्येक मंत्र्याक त्या डिमांडाचेर उलयता आसतना ताका एश्युरन्स दिवचे पडटले. ताका आणि बजेट पास करता आसतना आनी इट इज रिलेटेड टू द साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आणि ते केल्या उपरांत परत तुम्ही म्हणटले इट इज अ व्हायोलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट आणि अकॉर्डिंग टू द MMC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आम्ही जे व्हायोलेशन करपाक पळयना आणि ताकाच लागून आम्ही ठरयला की हे बजेट जे आसा पळय हे सेशन कटेल करचे. आयज पूर्ण बजेट पास करचे आणि फुडले सेशन जे आहा पळय आम्ही दुसरे सेशन घेवपाक तयारी आमची. आम्ही फुडले सेशन ऑर्गनायज करतो. वोट ऑन अकाउंट आम्ही इतक्याच खातीर घेयना कारण येता ते म्युनिसिपालिटी इलेक्शन लागपाचे आसा. स्पीकर सर ताजो परत कोड ऑफ कंडक्ट लागतलो. दिस इज अ इलेक्शन इयर. आमकां पळोवंक वचत जाल्यार हो डिसेंबर पर्यंतच टायम मेळटा. शेवटी जर डेव्हलपमेंटल वर्क, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटल वर्क जर कंप्लीट करतले आसत जाल्यार हे बजेट पूर्ण बजेट पास करपाची गरज आसा. म्हणून आम्ही हे फावटी पूर्ण बजेट पास करपा खातीर घेतला. हांव माननीय सभासदाक रिक्वेस्ट करता की ते पूर्ण बजेट पास करचे आणि त्याच बरोबर की तांकां जर दिसता आसत आम्ही सेशन घेवचे ना अशें न्ही. स्पीकर सर आम्ही सेशन घेतले समवेअर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑफ सप्टेंबर आम्ही सेशन जे घेतले तेन्नाय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा की तेंच्यांनी जे आसा पळय ते रेज करपाक जाता. विधानसभा अधिवेशन जावंक शकना अशें भारतीय वेंचणूक आयोगान सांगूंक ना. अधिवेशन चालूच उरूंक शकतालें. चर्चा करिनासतना पुराय अर्थसंकल्प पास करप ही एक लज्जेची गजाल. फाटल्या कांय वर्सांनी अशें केन्नाच जावंक ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमा उलयलो.
बिल जाय म्हणून आमी बोवाड केलो. तेच नंतर मोद्यान हें येयलें सेशन जावपाक जायना म्हणून. सेशन जावपाक जायना म्हणून इलेक्शन कमिशनान सांगलो ना. यू कॅन स्टील हॅव अ सेशन. Still the session had to go. We were basically on the point that the bills had to be introduced. They suspended the rule. Under suspension of rule, when you go, they are passing the entire budget. This is a shame. Never in the history has something like this happened. विधानसभेचे कामकाज तहकूब करपा खातीर वोट ऑन अकाउंट घेवप गरजेचें आशिल्लें, कारण हाचे वतीन फुडले 3 म्हयन्यां खातीर अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्या, अशें आमदार कार्लोस फेरेरान सांगलें. Even if you are adjourning the assembly, you must take a vote on account, because vote on account gives them the budget provision for the next 3 months. Because 31st of March, definitely a budget this has to be presented. So therefore, our demand was also, when they were trying to pass the budget, that go for vote on account and then we can discuss, because when you have a budget session, it's a longer session. And to my class, Ami Sangla, next session for for formality, it will be a 2-day session. Just to meet that 6 months, they will have a 2-day session. So that is not what we wanted. We wanted a full budget session, because in every budget session, every demands day, we can talk. So here they were not giving us the chance. They cut short and there was no discussion, and directly they were going in for voting. They were pushing it and pushing us out to pass the budget behind our back. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. खाजगी विधिमंडळ ठरावा वेळार विधेयक मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान विरोधकांनी बोवाळ घातलो. सभाघरात बोवाळ वाडिल्ल्यान सभापतीन 2 वेळा सभाघराचें काम तहकूब केलें. उपरांत विरोधकांक भायर काडपाचो आदेश सभापतीन दिलो. मजगतीं विजय सरदेसाय सभाघरात भितरूच रावन अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवपाक विरोध केलो. विधानसभा अधिवेशनाच्या 7व्या दिसा शुक्रारा जाल्ली तीच परिस्थिती जाली. सगळ्या विरोधकांक आपली खाजगी विधेयकां मांडपाक दिवंक नाशिल्ल्यान काळे कपडे घालून निशेध करूंक लागले. मजगतीं विजय सरदेसाय हांणी फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर लागिल्ल्या आचारसंहिता आनी चालू आशिल्ली विधानसभेचेर कांय प्रस्न उपरासले. ताच्या म्हणण्या प्रमाण आचारसंहिता आशिल्ल्यान विधानसभेत कसलेच आर्थीक थाराव मंजूर करपाक शकना, तशेंच कसलें आश्वासनूय दिवपाक शकना. जाल्यार दिव्यांग पद्दतीन विधानसभा घेवन कितें फायदो, अशें विजयान म्हळें. उपरांत भायर येवन विरोधकांनी विजय सरदेसायच्या भुमिकेचेर प्रश्न उपरासले. मात विजयाच्या म्हणण्या प्रमाण ताका आशिल्ल्या अणभवाचो वापर करून विधानसभेच्या पाटलार सरकाराक धारेर धरपाचो यत्न तांणी केलो. ताजे खातीर मुख्यमंत्री फूल बजेट घालता. 2013 स्पीकर सर आमी आमदार आसतना अशेंच सिच्युएशन अरायज जाल्ली. तेन्ना स्पीकर सर फूल बजेट प्रेझेंट जावपाचें आसलें, पूण कट शॉर्ट करचें पडलें बेगीन. तेन्ना मनोहर पर्रीकारान वोट ऑन अकाउंट घेतलो आनी वोट ऑन अकाउंट घेवन 4 म्हयन्या खातीर पास केलें. आनी मागीर आमी सगळे डिमांडाक जे उलोवंक शकताले ते आमी मागीर उलयले. हांव आज हांगा रावला, हांव तुमकां जॉईन जायना, हांव इतल्या खातीर रावला तुमकां याद करून दिवपाक, कित्याक ते सगळे नवे आहा, फर्स्ट टायमर आहा. देर इज अ प्रेसिडेंस इन दीस हाऊस that in an extraordinary situation like this that has arisen, we could have adopted the route of vote on account, which we are not adopting, and as a result of which we are doing injustice to the opposition, who are going to come up with demands to allow you to pass your grants. We move cut motions to stop you from passing your demands. Whenever we went there, first of all, सुरवातेक आमकां ही बिल जाय म्हणून आमी बोवाड केलो. तेच नंतर मोद्यान हें येयलें सेशन जावपाक जायना म्हणून. सेशन जावपाक जायना म्हणून इलेक्शन कमिशनान सांगलो ना. यू कॅन स्टील हॅव अ सेशन. Still the session had to go. We were basically on the point that the bills had to be introduced. They suspended the rule. Under suspension of rule, when you go, they are passing the entire budget. This is a shame. Never in the history has something like this happened. Of passing the entire budget without a discussion. तेक जाय जाल्यार वोट ऑन अकाउंट घेवपाक जातालो चीफ मिनिस्टरा कडेन एंड कॉल द सेशन अगेन. आतां 1-2 दीस आसतले सप्टेंबर म्हयन्यांत आनी सेशनू ना. दिस इज नथिंग बट डेमोक्रेसीची मर्डर. आनी हितून जे हे फिक्सर आहाय हे आज एक्सपोज जालेले आहाय. दिस इज नथिंग बट अ क्लियर कट. आनी आमी मोदे चिंतपाक जाय मुखार कितें स्टेप बरें घेतले जाल्यार. दिस इज नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ डेमोक्रेसी वॉट एवर हॅज हॅपन टुडे. हे जे वाचप आनी मागीर पोतून स्टेटमेंट येवप, इट इज अ क्लियर कट जे हांव उलयता लोकांक समजतलें. येसलें जरी तर हें फिक्सिंग मुखार जालें ज्या पद्दतीन स्पिकराकूय म्हाका दिसता एक अधिकार आसा. स्पीकर quoted 209 that the session in the house is supreme, but still today this government has curtailed this session. They are passing all the budget heads. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जातली. या फाटभुंयेर काँग्रेसीची बसका जाली. या बसकेक फोंड्या वेंचणुकेचे खातीर केतन भाटीकाराचेर नाव काँग्रेसीच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडला. आता निमाणो निर्णय केंद्रीय फुडारी घेतले अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. फोंड्या पोटवेंचणूक 9 एप्रिलाक जावपाची आसा. हे फाटभुंयेर सगळ्या पक्षांची धांवपळ सुरू जाल्या. काँग्रेसीन शुक्रारा पोटवेंचणुकेचे उमेदवार थारोवपा खातीर बसका घेतली. वेंचणुके खातीर केतन भाटीकाराचें नाव काँग्रेसीच्या केंद्रीय वेंचणूक समिती कडेन धाडला. केंद्रीय समिती आता निमणो निर्णय घेतले अशें प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें. आज आमची प्रदेश इलेक्शन कमिटीची मिटींग आशिल्ली. आमचे सगळे प्रदेश इलेक्शन कमिटीचे मेंबर्स, आमचे खासदार, आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट, आमचो CLP लिडर, आमदार आणि ह्या मिटिंगेक आमकां एक एप्लिकेशन आयलें आणि PEC has decided to recommend one name to our CEC. And now CEC finally will take the call and they will approve. We will wait for our CEC to officially declare the candidate. कोणाचे नाव सुद्धा Ketan Bhattikarache नाव we have recommended. Pradesh Election Committee has recommended his name, but ultimately आमची CEC जी आसा the supreme authority will approve that name and then it will be declared. No, we discussed all the dynamics in Ponda. People have shown interest and given their suggestions. And आमचे desk in charge मला दिसता party president also will announce that this name will now be sent to CEC. In detail, I think now shortly party president will speak. Our desk in charge will speak and let you know. It was unanimous. Everyone within the PEC, what is the decision, they will address to you. तुम्ही याने काय शिल्लक म्हणल्यार की ग्रीन अलायन्सचे म्हणटाले ते फोंड्या बाय करतातले काय अजून कितें डिस्कस चालू आसा? So किती हा आता कॅन्डिडेट आम्ही फायनल कोण तो आउट. I have to tell that to the other political parties. So definitely through the medium it goes from a political forum and they will address it and we will make sure try to get all the political parties together. पोटवेंचणुके खातीर पार्टीन तिकेट दिली जाल्यार काँग्रेसीचे फुडारी राजेश वेरेकार आनी केतन भाटीकाराचो एकमेकांक तेंको आसतलो. पक्ष घेता तो निर्णय तांकां मान्य आसतलो अशें दोगांयनी सांगलें. तुम्ही दावो केला उमेदवाराची विचार अशी कितें आमदार राजेश बाबांनी सपोर्ट दिल्लो आसा तुमच्याच कडेन. सो समथींग पॉझिटिव्ह वील वर्क कीप वर्किंग. केन्ना पर्यंत जाहीर जातली उमेदवार? म्हाका कांयच खबर ना. दीस इज आय हॅव जस्ट कम टू मीट द प्रेसिडेंट एंड द कमिटी. दॅट्स इट. नथींग एल्स. आय हॅव नो आयडिया अबाउट इट. तुमचे दोघांचे नाव फुडें येता, तुझे नाव फुडें जे कितें पार्टी डिसायड करतले त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. त्याच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आमचे उलोवप जाले आनी हातूंत कितें आसा की आमचे मेन मुख्य हेतू आसा हो BJP एफॉर्ट हरप. सो त्या दृश्टिकोनान आमचें एक अशें हें जालां की आतां तुमी जाणा आसतले की 2-3 आठवडे पयलीं आमी भाटीकार जो एक फोंडेचो नेतो आसा ताका आमी पक्षान प्रवेश दिल्लो आनी ताका खूब उमेद आसा की आपूण हें बाय इलेक्शन लडयतलो अशें ते एका मोठ्या खूब उमेदीन तो पक्षान आयलो. आनी बाय इलेक्शनाचो टेन्युअर तुमी जाणा एक 6 ते 7 म्हयन्याचो टेन्युअर आसतलो आनी जास्त ह्या निवडणुकेक संघर्श करून उडाटान करपाचो तसो कांय फायदो जावपाचो ना म्हज्या आनी भाटीकारा मदीं. जर पक्षाक दिसता की नाजाल्यार पक्षाचो निर्णय जो कितें आसतलो तो निर्णय म्हाका मान्य आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. वागातोर वाठारांतल्या ड्रीम बीचाचेर ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या तांत्या घालपाक जावपी अडचणीची गोंय उच्च न्यायालयान गंभीर दखल घेतली. केंद्रीय पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालयाक नोटीस जारी केली. नोव्हेंबर ते मे म्हयन्या मेरेन कासव तांतयां घालतात तेन्ना तांकां आवाजाक लागून आडमेळी येतात असो आरोप कॅमेलियन वन्यजीव संघटनेन दाखल केल्या याचिकेत दिश्टी पडला. ह्या विशींची फुडली सुनावणी 23 मार्चाक जातली. म्हापशेच्या पेट्रोल पंपा लागसार आशिल्ल्या स्क्रॅप यार्डाक व्हड उज्यान पेट घेतली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उज्याचें खरें कारण अजून कळूंक ना. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी.
मामूली आग लागली नुकसान नाही मागचा कंट्रोल रूमान 554 आमचा पेंटिंग कंट्रोल रूम कॉल येले इवन 12 वाजता पेट्रोल पंप फायरिंग सुरू झालं ट्रॅफिक अडकलं होतं इमिडिएटली मागचा फायर स्टेशन आम्ही फर्स्ट वॉटर टँकरची टर्न ऑफ केली इमिडिएटली स्पॉटार आम्ही तरी येऊन पहिले 12 वेळेला पेट्रोल पंपाचे पातळी ट्रॅफिक हा त्याचा उजत असताना इमिडिएटली आम्ही फायर फायटिंग यायचं स्टार्ट केले आणि सेकंड आम्ही मागचा सेकंडचं टर्न आउट आपलं दोन्हीचं टर्नआउट आम्ही फायर फायटिंग यायचं स्टार्ट केलं त्या दिवशी प्रिकॉशनरी मेजर आम्ही होतं थर्ड होतं टर्नआउट आपल्याला फायर स्टेशन जसे आम्ही पॉईंटर येऊन ते पहिले इथले ट्रॅफिक हा त्याचा उजत असतात आणि एंट्रन्स वगैरे फायर फायटिंग करून आमचं फायर आहात ते कंट्रोलान हाडलो त्याच्या उपरांत आम्ही कंप्लीट एस्टिमेट केलं त्याच्या भितर जे ट्रॅफिक आमी आहा त्याचे मिक्स त्याचे मटेरियल आसतले प्लास्टीक आसतले थोडे मेटलाचे म्हणजे पापेला पेपर्स जे आसलेले मेन म्हणटा 2 नंबरात LPG सिलिंडर आसतले इमिडिएटली आमच्या ड्युटी करून पयलीं सेफली दोन्ही ते सिलिंडर भायर हाडले कित्याक त्या फायरान इनवॉल्व कितें जावन कितें ब्लास्ट जाला आनी कितें प्रॉब्लम दोन्ही सिलिंडर आमी भायर काडून फूल फायर आहा तो अंडर कंट्रोल हाडून आमी कंप्लीट एस्टिमेट केलं ना आमी ट्रॅफिक फायर परमिशन कितें दिवना जे कन्सर्न आहा ते ऑथॉरिटी आसता कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी करून घेवचें पडटा आमच्या परमिशन ट्रॅफिक ना काणकोणचे नगराध्यक्ष लक्ष्मण धर्मू पागी हांकां पिरायेच्या 46 वर्सांचेर आयतारा राती अकस्मात मरण आयले ते पाळोळ्या त्यांच्या घरा लागसर पडिल्ल्या अवस्थेत सापडले तांकां बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना दोतोरांनी तांकां मरण आयिल्ल्याचें सांगलें सोमाराक तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले 2 म्हयन्यां पयलींच ते नगराध्यक्ष जाल्ले खेळा मंत्री रमेश तवडकार हाचे प्रचार मुखेली म्हण ते पयलीं काम पळयताले ताच्या मरणाक लागून पुराय काणकोण म्हालात दुख्खाची ल्हार पातळ्ळा तशेंच हे विशीं मंत्री तवडकरान दुख्ख उक्तायलें आज आमच्या काणकोणच्या आणि आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्याच्या जीवनाचो एक दुःखद घटना की कालपर्यंत आमचे कडेन जे आसा सगळ्या सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रामध्ये एक हिरीर वावरपी सामाजिक कार्याची एक वेगळ्या प्रकारची वळख करून दिली एक सामान्य कार्यकर्ता सुद्दां जसो नगराध्यक्ष पदापर्यंत गेलो आणि मृत्यूच्यो सर्वसामान्य मनशाच्यो ज्यो समस्या हेच ताणें ध्येय धरलेलें आसा ताज्या क्षेत्रांत आसता लक्षांत घालें आणि तर आमी हें करता आसतना आमकां म्हणजे आमी ताका मदत करपाक शकले ना की आमी ताणें आमकां सांगलें ना किंवा अशा तरेचे म्हणजे अटॅक येवपाचे 4 लोक आसात बाकी सगळे वचून त्या लक्षांत गेले शॉक सगळ्यांक बसलेले आसा काणकोणाक आनी आख्या काणकोणाक एक उत्साही धडपडी व्यक्तिमत्व आनी सगळे कामाक मुखार म्हणजे हांवें असो कावन्सिलर पळयलें म्हणजे अशें कितें की म्हाका कोणालें वयर नासतलें आनी सगळ्यां फुडें हसत खेळत तो आमचे म्हणजे खंयच्या पक्षा असो पूण हांव ताका खूब रिस्पेक्ट करतालो मानतालो आनी स्वताच्या हिमतीचेर धडपड करीत एक समाजकार्यांतल्यान राजकारणांत आयलें खरेंच एक दुख्खेद घटने ताका आज जन्माक कळ्ळो खरेंच मनान विश्वास बसना जालो लक्ष्मण मुद्दम हांव सांगपा यत्न करतां की लक्ष्मण हो एक उठरा मनीस जेन्ना तांणी कौन्सील घडयलो आनी आमचे थंयच्यान गेले त्या देवळाडीन शपथ घेवन देवळायलो आनी त्या वेळा सावन आज म्हळ्यार ताणें आपणाक हेजे बरोबर नगरसेवकां बरोबर की तो भायर पडलो म्हणून आय वॉज शॉक्ड काणकोण नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी जाका लोक सगळे बाकल अशें ह्या नांवान वळखताले काल आयताराक रातच्या 10:30 वरांचेर पाळोळे हांगसर तेंचे घरा कडेन तो कोलॅप्स जालो ताजे नंतर हॉस्पिटलान हाडलो हॉस्पिटलान डॉक्टरांनी ताका मृत्यू घोशीत केलो पूण कांय लोकांचें म्हणणें आसलें की ताजें पोस्टमॉर्टम करचें म्हूण आनी तेजे नंतर पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव हॉस्पिटलान व्हेली आज बरोबर 1 वराचेर डेड बॉडी हांगा आयली जवळ जवळ हजारांनी लोक ह्या वेळार ताजें शेवटचें दर्शन घेवपा खातीर आसले आयज नगराध्यक्ष गेलो हाजी दुखवटो म्हूण काणकोण नगरपालिका एरियेचे भितर आसल्यान काणकोणांत जो शिगमो जावपाचो आसलो हो शिगमो सरकारान आनी आयोजकांनी पूर्णपणे बंद केलो आसा काणकोणचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष अवघे 4 दीस आसले नगरपालिकेचो कार्यकाळ सोंपपाक आनी पयलो नगराध्यक्ष जो पदार आसतना ह्या लोकांतल्यान वयली लोकांक गेला गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारवान सोमारच्या घडिल्ले घडणुके विशीं आमदार विजय सरदेसाय हाची माफी सभाघरान मान्य केल्या घडणुकेत सामील आशिल्ल्यांक विधानसभेत येवपाचेर बंदी कायम आसा
फुडले सुचोवणे मेरेन विधानसभा अधिवेशन स्थगीत केला अशें सभापती गणेश गांवकरान सांगलें. Honorable members, the House may recall the incident that occurred on 6th March 2026 when certain persons seated in the visitors gallery raised slogans and displayed posters, thereby causing disturbance to the proceedings of the House and affecting the dignity and decorum of the August Assembly. The matter was viewed with utmost seriousness by the Chair. As such, acts within the precincts of the House have the potential to interfere with the orderly conduct of the business of the House and may amount to a breach of privilege and contempt of the House. In this regard, the Chair has consultations with the Honorable Chief Minister, who also holds the portfolio of Home Minister, to examine the matter in its entirety and to ensure that an appropriate course of action is taken in the large interest of preserving the dignity and decorum of this House, while upholding democratic values. Further, taking into consideration the unconditional apology tendered by Honorable Sri Vijay Sardesai MLA and a senior member of this House, the Chair has accepted the said apology tendered by the Honorable member. However, to uphold the dignity and decorum of the House, the restriction on the entry of the said persons into the precincts of the Goa Legislative Assembly shall continue until further orders. I hope that this decision will serve a reminder to all concerned that the sanctity and decorum of this House must always be respected. सुर्ला सोनशी मिनरल ब्लॉक 9 हांगा JSW स्टील लिमिटेड कंपनीच्या खण सुरू करपा विशीं साखळी रवींद्र भवनात भौशीक सुनावणी जाली. सोनशी सुर्ला वाठारांतल्या कांय लोकांनी खणीक खर विरोध केलो जाल्यार कांय जाणांनी तेंको दिलो. हे भौशीक सुनावणेंत वट्ट 69 जाणांनी आपले विचार मांडले. स्वीट वॉटर पांटा यूज करू शकत ना. गोडे उदीक तुम्ही इतले तांकां कंपनी दिवूच शकना. हे आमचे स्वता आमचे ते रिजर्वर आसा ते आमचे. हे गांव वसलेले लोकांनी वसलेले मायनिंगेन वचूंक नासले. मायनिंगेन फक्त पार घातली. कितें वाट लागल्या त्या एरियेची सगळे हांवें केले पळय हांगा गुगल मॅप. आतां ही वाट कोणाक लागून लागली? थंय 2010 उदक फ्लो जाता तो दिसता आनी आयज खंय तें सगळें ऑटोमेटेड जाल्लें दिसता. हेची जबाबदारी सर हांव कोणाचेर घेवं आनी ताका लागून हांव उपाशी पडना. हांव फक्त त्या कुळागराचेर जगता. आयज थंय म्हाजें पाणी थंय अजिबात म्हाका मेळना. थंयसून 3-4 किलोमिटराचें म्हाजें कुळागर आसा. आतां हांव कितें करूं? कोणाच्या दारान वचून उपोशणाक बसो? तुमी सांगा, हांव नको म्हणून म्हाका एन्सरा नाही. ते सध्या जेन्ना मायनिंग बंद जाली तेन्नाच्यान बेकार आसा. म्हजें एकूच म्हणणें आसा की मायनिंग हें आहा तें सस्टेनेबल सुरू जावचें. त्याच बरोबर बाकीचे जे वक्ते उलयल्ले त्या प्रमाणे खरोखरच जो नालो हांगासून वेळग्यासून व्हांवता. मायनिंग सुरू जाता ही बरी गोश्ट आहा. आनी जी पळय आमची शेतां कुळागरां भाटां कितें आहा तें नश्ट जावचें न्हू. हे सगळें हितून धरून मायनिंग सुरू करचें. तशेंच गांवच्या लोकांचें सगळें कितें आहा पळय सुर्लाकारांचें कितें घेवन तें घेवन तुमी फुडें वचचें, तेजेर विचार करचो आनी मायनिंग सुरू करचें. तर म्हाजो सपोर्ट आहा. फाटले 4 म्हयने जाले सांगे नगरपालिका मंडळान सर्वसाधारण बसका आयोजीत करूंक नाशिल्ल्यान 7 नगरसेवक सोमारा घेतिल्ले बसके वेळा मदींच उठून गेले. खरें म्हणल्यार अर्थसंकल्पीय बसका जावन सर्वसाधारण बसका घेतले अशें आश्वासन सांगे नगरपालिका मंडळान दिल्लें. पूण अजून मेरेन ही बसका आपोवंक नाशिल्ल्यान नगरसेवकांनी नाराजी उक्तायत पालिका मंडळाच्या बसकेंतल्यान भायर सरले. ह्या नगरसेवकाक कसलो राग आसा हे विशीं आपल्याक कांयच खबर ना अशें नगराध्यक्ष संतिशा गाडकर हिंणी सांगलें. असं म्हणजे ही स्पेशल मिटींग आशिल्ली ते कारण म्हणल्यार सोंप्याचेर सोंपो मार्च 31 पयलीं आमकां तें टेंडर काडपाक जाय आशिल्लो पेपरार घालपाक. म्हणून आयज सांजचो येवन बोवाळ जालो की थोडे कावन्सिलर म्हणपाक लागले की तुमी ही मिटींग पयलीं कशी काडली, पयलीं बजेट मिटींग काडपाक जाय आशिल्ली. पूण हांवें जेन्ना आतां लास्ट इयराचें हें काडून पयलें जाल्यार पयल्यार बजेट सोंपो हेजी मिटींग पयलीं जाल्ली आसा आनी बजेट ही मिटींग आसा ती मार्चान जाल्ली आशिल्ली. मग तांच्यांनी तांकां कसलो राग आशिल्लो कितें खबर ना. तांच्यांनी येवन एकदम बोवाळ केलो, एकामेकाचेर हें केलें, कोणी कोणाचें खाल्लां म्हणलें, सगळे भितर फ्रॉड आसा म्हणलें म्हणून मिटींग घेतल्या. आतां कितें फ्रॉड आसा तेंचें दाखोवचें न्हू, प्रूफ करचें कोणी कितें खाल्लां तें हाजी. ह्या पॉयंटार जर कितें फ्रॉड आसा
टोल टॅक्साच्या सोप्याच्या तेंचे प्रूफ करचे कोण कितें खाल्ला खंयच्यान तें पळोवया मागीर. मिटींग आयची जालीच ना, तेन्ना इश्यू कांयच ना, तेंकां ते बोवाळ करपा आशिल्लो तेंच्यांनी केलो आनी ती गेली उतर. आमी वारंवार आतां मिटींग घे म्हूण चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट करताय, मागीर एकावंटंटाक सांगताय रिक्वेस्ट करताय, चीफ ऑफिसराक सांगून रिक्वेस्ट करताय की 3 म्हयने जाले ऑर्डनरी मिटींग घे, कायद्यान 3 म्हयन्यांची ऑर्डनरी मिटींग घेवची म्हूण आसता आनी ती मिटींगेक फाटली रेजोल्युशन कितें केलां तें कन्फर्मेशन जाता 3 म्हयन्यान. मुगे वॉर्डान डेव्हलपमेंट कामाचें हांवें ते वॉर्डान ते मिटींगेक घायल्ले ऑर्डनरी मिटींगेक. हे मिटींगेक घालून कन्फर्मेशनाक जर लोक मागो येयले जाल्यार ना कन्फर्मेशन जालें ना कन्फर्मेशन जालां म्हूण लोकांक आमगेले ते डेव्हलपमेंटाचे रेजोल्युशन दिवपाक दिना. म्हणून त्या मुद्दे हांवें ताका 20 दीस पयलीं सांगलें बाय तूं रेजोल्युशन केन्ना घेता, ऑर्डनरी मिटींग केन्ना घेता, ना बजेटा पयलीं घेता आनी मागीर ती घेता, हें सांगून 20 दीस जाले. टील टुडे तेणें मिटींग घेतली ना. 17 नोव्हेंबराक एक मिटींग जाल्ली, तेन्ना मागीर कन्फर्मेशना खातीर 6 फेब्रुवारी एक लेटर केल्लें चेअरपर्सनाक की तें आमगे कन्फर्मेशन जाय म्हणून, आनी ते निग्लेक्ट केलें. मागे जे लेटर आहा तेगे निग्लेक्ट केलें आनी म्हाका दिसता ते आमगे एक पॉयंट आशिल्लें बिलाचें, फूल इयराची बील आमी मागलेलें, ते खातीर ते डिले करता म्हाका अशें दिसता. कित्या खातीर म्हणल्यार बील जे पास करता विदावट स्टँडींग कमिटी, जे इल्लिगल चलता हिंगा स्टँडींग कमिटी कंटिन्यू चलता विदावट इलेक्शन, अशें कंटिन्यू चलपा जायना. तेही हांव लेटर केल्ले आहा 2 फावटी, तेगेले म्हाका रिप्लाय येवना, चेअरपर्सन कांयच आन्सर दिवना. जेन्ना ती खरी आसताली ती आन्सर दिताली, तेंगे भितर कितें तर आसा म्हणून ती म्हाका आन्सर दिवपाक चुकता. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी, शेबयचो बावलो पावलदारी, ढोलताशे तण तण तणयता, माथ्यार शिगम्याचो भार वायता, काजींच्या चौरार कोगुळगा येता, ओसय ओसय तुका आपयता, घुमटाच्या चावीतर हाताचो धाम, नुशे धोलयता घुमटाची धाम. गोंयचे वारे, गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार. घुमचे कटर घुम, घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला, गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026. नमस्कार आणि येवकार. गोमंतक टीव्हीच्या ह्या सदरान जाचें नाव आसा स्वयंपूर्ण युवा विथ प्रोफेसर मनोज कामत. हांव प्रोफेसर मनोज कामत आणि आज म्हज्या समोर आसा असोच एक स्वयंपूर्ण युवा